मिनिस्टर जे आसा जेनिफर तुमचे रिक्वेस्टाक मानून जे हांगा आयिल्ले आसा असेंब्ली उतर दिल्ले त्या प्रमाणे आयिल्ले आसा की आमचे मेन कितें आशिल्लें मेन जें आशिल्लें आमचे ऑफिस तें थंय व्हेलां कदंबा बस स्टॅन्डाचेर आनी ते लोकांक खूब पयस पडटा आनी कॉन्स्टिट्युन्सी 5 कॉन्स्टिट्युन्सी थोडे पार्ट ऑफ वारवाय कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्लस शिरोडा मडकय पिरोळ आनी पोंडा हेका हे सगळें हें बऱ्या पडटा पोंडा आशिल्लें थंयच आशिल्लें म्हणजे हांवें रिक्वेस्ट केली मॅडम ती मॅडम येयली आनी पळोवपाक येयली हांगसर आनी त्या प्रमाणे ते हांगसर शिफ्ट करपाची पळयता थंयच्यान हांगा हाडपाचें ते लोकांची सोय करपाक आनी हे बाकीचे आतां बिल्डिंगूय मातशें हें जाल्लें आसा म्हणजे मेंटेनन्स आनी हो जागो पावना थोडी नाकाशी ऑफिस आसा तिवूय ती हांव रिक्वेस्ट करता ती काडची म्हणून दुसरे कडेन घालची आनी हे फक्त करेक्टर्स ऑफिस उरचें हांगसर करचें जे गरज ज्या लोकांक गरजेची ते ऑफिस हांगा आसची आनी ही बिल्डींग आसा व्हडली आसा पूण खूब आसा स्पेस आसा पूण फक्त हें जाय आनी थोडे म्हाका दिसता फर्निचर हे ते जुने आसा ओल्ड तेवूय तिणें पळयलां सगळें तशें आनी बिल्ड सांगता आमचो परब इंजिनियर आसा हांगा आनी परबान ते सगळें इस्टिमेट केला आसा आनीकूय करपाक सांगला मॅडमी आनी भायर जो आसा लोक जे भायर उरता उबे उरता पावसाक उरता वारांडाचेर तांकां अशी बसपाची सोय जावची म्हणून तेणी हें सांगलें तांकां पेटी सांगलें आतां आनी ते त्या प्रमाणे आमचें हें केल्लें आसा आमी पळयता आसतना आमी पळयता लोकांक त्रास जावचे न्हू कोणूय इलेक्टेड पळय आसा जावं मिनिस्टर जावं MLA जावं कोणूय जे आसा तेणी लोकांचें पळोवपाक जाय लोकांची सोय सगळी तरी जाल्या काय ना सगळ्यो सुविधा आसा काय ना पूण हे सगळें तरेची पळोवपाक हे पळयता नंतर आमकां दिसता खूब त्रास लोकांक जाता तेणें तेगे पर्सनल पळयलें ते काय दिसलें ते खरें लोकांक त्रास जाता आनी आमचो एडिशनल कलेक्टर हांगा आसा तांकांय ते खबर आसा ते कितें करतले अशें जागो तेणी मातशें तेंचे कडल्यान जर सोडून गेले ते नाकाशिल्ले ह्या काडून ते वयर सगळें एक थोडेशें घालपाक जाय हे सगळें पेंट करून केली म्हणून व्हडलें स्पेस करूंक शकता सो हांगसर ती आयली मुद्दम हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा Not many people also sometimes see people from very poor families always have this thing about calling. They will not want to call, they will not want to approach. So I have a few cases which have come to me, but mostly it's been the ministers and the MLAs who have said that the staff is not working properly. Madam, why file is pending? Any shortage of staff or anything? Yes, that is another thing. With this, we are already working on it. As soon as I took over, we already found out what is the shortage of staff, and that is going to be done soon. CM has promised to fill in those posts. There are quite a few posts to be filled up. That will be done. The main problem is the toilet. Yes. So yes, that is not only here, but also in South Goa. Collectorate received the problem. So now PWD is supposed to do the maintenance of the toilets. Okay. So I will. They say the file has already been sent. Some it's stuck somewhere. So once I go back, I will check and expedite that. And also to make a waiting area for people who come, because there's no place now when people come for them to sit. So that is also very important. Is also not there. No? Yes, so that's what they're doing now. Once I checked, went outside and checked, there's a lot of place in the lobby area. Yeah. So that could be used as a waiting area to accommodate people. Okay. So many senior citizens are coming. So they should be. Yes, that's what I was planning also. Maybe we can have one day when senior citizens come and they could be helped, or maybe taken on priority if there's a senior citizen.